शुक्रारा फातोडेर आक्षे एक्सिडेंटान एकलो आगताक सोंपलो। आक्षे बायपासार फातोडेर 5:30 सुमार नुस्त्याचो टेम्पो परतलो आनी टेम्पोचो क्लिनर राजेंद्र गोवर्धन आगताक गेलो। नुस्त्यान भरिल्लो टेम्पो मडगांवच्यान पणजे येतालो। ड्रायव्हर बऱ्यान सुटलो। टायर फुटिल्ल्यान टेम्पो खंय परतलो। इतल्या मजगती दाबोळे एकलो कामगार अंडर कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंगे वेल्यान पडून सोंपलो। भीमा गरंडे 45 वर्साचो कामगार गांधीनगर रावपी एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या रेजिडेन्शियल बिल्डिंगेचे काम करतालो। उंचाये वेल्यान पडिल्ल्यान ताचे तकलेक खंय बरोच मार लागलो। ताका कॉटेज हॉस्पिटलान व्हेल्लो, थंय तो गेलो। आमकां क्वार्टर टू 12 असो कॉल आयलो की वन पर्सन वर्कर जो काम करतालो हायटीक तो पडून इंजर्ड जाला आनी ते कॉटेज हॉस्पिटलान हाडला। सो ओपन इन्क्वायरी आमी जेन्ना हांगा पावले द पर्सन वॉज ऑलरेडी डेड आनी डेड पर्सनाचें नांव आसा भीमा गरंडा, एज 45 इयर्स, रेजिडेंट ऑफ गांधीनगर वास्को। आनी अशी फ्रॉम प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी अशी दिसून येयलें की तो सेंट्रींग काम करतालो, मेजन तो। सो तेजो अनबॅलन्स जावन तो सकयल पडलो आनी हेड इंजरी जाली ताका, बॅक रियर सायड ऑफ हेड। आनी वायल अंडरगोईंग ट्रिटमेंट कॉटेज हॉस्पिटलान तो एक्सपायर जालो आनी फर्दर आमचें इन्वेस्टिगेशन आसा तें इन प्रोग्रेस आसा। काय इन्सिडंट जालो वो दाबोली MES कॉलेज बी आसा नियर वालीस हाऊस, एअरपोर्ट क्वार्टर्स। प्रुडंटा खातीर दिशान परब। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनांनी कोफुजावां जाव येता म्हूण आदलो मंत्री चर्चिल आलेमावान इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाक पत्र बरयल्लें। 2017च्या वेंचणुकेंत चर्चिलान VVPAT वोटिंग मशीन वापरची म्हूण चर्चिल मागता। इलेक्शन कमिशनान सुमार 67 VVPAT वोटिंग मशीनां मागयल्यात। 2017 वेंचणुकेक वतले सगळ्या राज्यांक ती वांटून वतली म्हूण चर्चिलाक आयोगाची जाप आयल्या। EVM मॅनिप्युलेट जाता म्हूण जे EVM पडे पयलीं भायर काडलें जापनीसांनी तें बी बंद केलो आनी आज गोल्डाक EVM सेट सगळें बंद केल्लें EVM। पूण आमची इंदी चालू आहा म्हणटकच इंडियेन जायत जाणां ऑब्जेक्शन केलें। जेन्ना नॉर्थ इस्टाचो लोक कोर्टान गेलो, सुप्रीम कोर्टान गेलो आनी सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिली, मशीन बंद करपाक ऑर्डर दिलोली। पूण इलेक्शन कमिशनरान ऑब्जेक्शन केलें कित्याक टायम वयता म्हणून जाल्यार मॅन्युअलाचेर आनी खूब प्रॉब्लेम जाता न्हू। तेन्ना सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिली VVPAT घालपाक, एक न्यू बटन घालपाक। तो बटनाचेर तुगेलो वोट जाला जालना, कोणा जाला तें सगळें कळपाक। तेन्ना ती मशिनां लास्ट टायम आम आदमीन डेली उजार केली आनी ताका प्रूफ मेळ्ळी। जेन्ना हिंगा हाटलेसांनी मशीन येयली, ती मशीन येयली तेन्ना म्हाका कळोन येयलें की हिंगा VVPAT घातलेली हाली 284 मशीन धाड म्हणून। हांवें म्हळें जेन्ना आमी गेले पोलिंग आहा त्या प्रमाणे 1600 आमकां बुथांचेर आमकां मशीन जाय 1600। इतली इतली कितें हाडली तेन्ना हांवें एक इलेक्शना लेटर बरयली आनी ती लेटर तुमकां हांवें लास्ट टायम अनावंस केली, दाखयल्ली। आज म्हाका ही न्यू लेटर इलेक्शन कमिशनरान धाडल्या। ही लेटर आख्या गोंयच्या लोकांक आजची आनी गोंयच्या लोकांक हेजेर समजून घेवचें। जे हांव चर्चेर उलयतालो, हे चर्चेर आमी उलयतालो ते सोत पट्टे हेजे बॉटल म्हणून आउट ऑफ 40 तुली काँग्रेसीन 9 सीट येवपाची कदाचित जाल्ली। कित्याक आनी सारक्या चर्चील आलेमा सारक्याक इलेक्शनाक पळोवपाक टफ टायम आशिल्लो। कित्याक जो हांवें पळय डेव्हलपमेंट केल्लो, नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सीक डेव्हलपमेंट केल्लो आख्या गोंयभर, जो डेव्हलपमेंट आजून खंयच्या मिनिस्टरा कडेन आमना कडेन जाय मिनिस्टर करीत, पूण हांवें जो पण डेव्हलपमेंट केल्लो आख्या गोंयांत, आख्या गोंयच्या लोकांक। SSC आनी 12वी हायर सेकंडरी बोर्डाच्या एग्जामीची तारीख बोर्डान जाहीर केल्या। 10वीची एग्जाम 1 ते 21 एप्रिल मेरेन चलतली। 10वीचे एग्जामीचे टायम टेबलूय गोवा बोर्डान वेबसायटीर घाला। 12वीची एग्जाम 1 मार्चासावन चालू जातली। 16 सेंटरांनी ही एग्जाम जातली।
घेऊया एक ब्रेक.